फॅक्टरीज आणि बॉयलर्स खात्याक बेगीनूच नवी बिल्डिंग मेळटली। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे हस्तुकी आयज नव्या बिल्डिंगेचो बुनयादी फातर घालो। ही बिल्डिंग सामकीच पेड्ड्यार जाल्ल्यान नवी बिल्डिंग बांदपाक घेतल्या। सुमार 10 कोटी रुपया मोडून ही नवी बिल्डिंग बांदपाचे आसात। आयचो फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स तशें म्हटल्यार पळोवंक वचत जाल्यार बरेचशे जाण ते बारीक डिपार्टमेंट अशें म्हणून पळयता, बट पुराय गोंयांतले वर्कर सेफ्टी हाजे कडेन पळोवपी हें इन्स्टिट्यूशन आसा, हाजेर कंट्रोल दवरपी हें इन्स्टिट्यूशन आसा आनी ह्या इन्स्टिट्यूशनाक स्ट्रेंथन करपाची गरज आशिल्ली। एक म्हणजे जवळपास 40 वर्सां जाली तशी पळोवंक वचत जाल्यार बिल्डिंग कंप्लिटली डेलिबिटेड कंडिशनान आशिल्ली आनी ते लोकांची सेफ्टी पळयता आनी तांचेच जर हेल्थ सारकें नसत जाल्यार आमकां त्या खातीर तांची सेफ्टी आनी तांचें हेल्थ सारकें करप हें गरजेचें आशिल्लें। सो मिनिस्टरान प्रपोजल दिलो ताचे प्रमाणे तो फुडें व्हरून कंप्लिटली एप्रॉक्सिमेटली 10 crores of रुपीजचो प्रोजेक्ट आज आमी फावंडेशन स्टोन घातला। विदीन द 2 years मॅक्झिमम 1.5 ते 2 वर्सांच्या भितर हो प्रोजेक्ट आमी पुराय करतले आनी पुराय करता आसतना फॉर देम इट इज एन बऱ्यापैकी फर्स्ट क्लास ऑफिस आनी तांच्या इन्स्टिट्यूशनाच्या वतीन चलपी कोर्सीस स्पेशली फॉर द वर्कर सेफ्टी, especially for the medical fraternity, those who are the doctors who wants to take the factories and boilers तांकां जे 1 year कोर्स चलयता ते आमचे इन्स्टिट्यूशन रन करता आनी बाकीच्या सगळ्याचेर म्हणजे कंट्रोल दवरपा खातीर बाकीच्या सगळ्यांचें इन्स्पेक्शन हें ऑलवेज आमच्या फॅक्टरीज एंड बॉयलर्सचे इन्स्पेक्टर वचून करता, तांकां ट्रेनिंग टायम टू टायम दिवपाचें काम ह्या इन्स्टिट्यूशनाच्या वतीन करता। अशी वेल इक्विप्ड बिल्डिंग अलॉंग विथ द लॅब ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट अशा पद्दतीची वेल इक्विप्ड बिल्डिंग आमी तयार करपाची आसा जी लाँग रन अशा सगळ्यो फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स ज्या ज्या ठिकाणी लागता त्या सगळ्या इन्स्टिट्यूशनाचेर म्हणजे तांकां जी टॅक्नोलॉजी जाय त्या टॅक्नोलॉजीचो हांगासल्यान तांकां टायम टू टायम गायडन्स ह्या इन्स्टिट्यूशनांतल्यान वतले अशा पद्दतीचे स्टेट ऑफ द आर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर द फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स हाजो आज फावंडेशन स्टोन घातला। म्हाका खूब खोस भोगता।